मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आदलो करार वाचल्यार आमकां दिसून येता की देव इस्रायल पुर्जेक जायते बेसांवांनी भरता, तांकां वेंचून काडलेलीं आसात. पूण जायते फावटी आमी पळयलां तांचें काळीज गोरवान भरोंक लागता. देवान तांकां वेंचून काडल्यात म्हूण तांचें मन आनी तांचें जिवीत तीं गोरवान भरतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत असली एक परिस्थिती आमकां दिसून येता. जेजू कोराझीन, बेत्साइदा आनी कफरनाहूम ह्या नगरांक तांचे तोंडार मारता. कित्याक तो रागान असो उलयता, कित्याक त्या नगरांनी जेजून जायतो आपलो वेळ सारलेलो. तो ताचें मिसांव आसलें, ताचें कार्य आसलें ह्या नगरांत आसलेल्या इस्रायल पुर्जेक पयलीं देवाचें सर्गीचें राज परगटूंक, अब्राहमाच्या पुता धुवांक तांकां पयलें देवाचें राजाची परगटणी करूंक आनी ताणें जायती शिकवण दिलोली. ते भायर ताणें जायतीं विस्मिताय केल्लीं, तांचे मदें मिलाग्री केल्ल्यो आनी हाका पळोवन थोडीं जाणां जेजूचे पाटलाव करतालीं. पूण जायतीं जाणां जेजूचें उतरां कान दिवंक ना. हाकाच लागून जेजू निराश जाता आनी तांचे तोंडार मारता. आयच्या ह्या शुभ वर्तमान आमी आयकलां तशेंच आमी आमच्या जिवितांत हें लागूंक जाता. आमच्या कातलीक जिवितांत आमी हे कोराझीन, बेत्साइदा आनी कफरनाहूम गांवां भाशेन आमी जाले. आमी आमच्या भुरगेपणीसून आमकां बरे घराब्यांतल्यान आमी वाडत येयल्यात. आमकां देवाचे विस्वास धरूंक, देवाचे बोवार धरूंक आमकां शिकयल्यात आमच्या आवय बापायन. पूण वाडटा वाडटा आमचोय बावार्थ सुस्त जाला. आमचोय बावार्थान आमचे जिवितांत गोर्व आयलां. आमी जायते फावटी देवाच्या उतराक कान दिल्लो ना. हाचेरच धरून आयच्या दिसाक आमी हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमचें जिवीत देवाच्या मार्गांत चलूंक, हेंच जिवीत देवाच्या उतराक कान दिवंक आमी आयच्या ह्या दिसाक ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी वावरूं या आनी देवा लागीं आमी कृपा मागुया.